लायतले मगे ती आता. सो गाय सांजची नाही सजाय दिल्या आणि आम्ही नाही घराकडे वयता आणि पुरसान वचूंक जाय मातशें काम आसा म्हणून. आणि आयचे वेदर आयज नाही अजिबात पावस नासलो. आयचे वेदर भरपूर बरें आसलें आणि मम्मी गेली म्हटल्यार नाही हो तर वचूंकूच जाय. सो गेलो पळयात. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली. सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो सांजचो असो स्टार्ट केला. सो मम्मी म्हणपाक लागली पोरसान या, मावशे कडसून झाडां बीन हाडलेली न्हय ती मातशी लावन घेवया, ताका लागून पोरसान वयता. सो म्हटलें व्हिडिओ करया, तुमचे बरोबर शेअर करया कशी सद्या कंडिशन जाला पोरसान ती. तर शेळो हा. सो हांव आतां अशें वयतलें आनी हांगसरूच न्हय दुसऱ्या वाड्यार खंय तरी कितें आसा दिसता प्रोग्राम. सो म्युजीक आयकूंक येता हांगसर. बरी व्हडल्यान लायल्यात. त्या वाड्यार वचून ह्या वाड्यार आमच्या हांगसर आयकूंक येता म्हटल्यार बरी मोठ्यान लायल्या म्युजीक चालू हा. मे बी तुमकां आयकूंक येवं शकता. सो मम्मी पावली आनी आयज अजिबात पावस ना, बरें आसलें वेदर. हे पळयात. सो तांबडो हांगसर बसला. सो आमी या पोरसान. खूब दिसांनी नाही खोपीन येयला म्हटल्यार पोरसान येयला. हालींच्या दिसांनी येवकूच ना. हे पळय सद्या पोरसाची कंडिशन. हालींच म्हाका कोण तरी विचारताली म्हाजी एक सबस्क्रायबर, सुप्रिया खंय हालीं झाडां बिडां कांय दाखयना तूं, फाटल्या दिसांनी आले बीन लावपाक दाखयताले कशें कितें. हालींच्या दिसांनी आमी ते मिस करता झाडांचो व्हिडिओ बी. सो म्हटलें चल आयज तुमकां दाखोवया की सद्या कामाच्या हितून झाडांची कंडिशन कशी जाल्या, पोरसाची कंडिशन कशी जाल्या. सगळ्याक आमच्या नाही खोपीन बीन सामान आसा. हे पळयात हांगसर तुमी इमॅजीन करूं शकता. सो पोरसान सद्या पोरसाची कंडिशन उरोंक ना. म्हटल्यार एकदां काम कंप्लीट जालें न्हय काय मागीर कंडिशन चेंज जातली. सो अशें करून आसा. सोमतीच येयली न्हू ती आनी आमी येयली म्हणटकीर ती येवकूच जाय. सगळीं जाणां येयल्या, एकान एक माजर येयला. सो मोबायलूय घेवन येयल्या आमी, कारण घरा कडेन मागीर वाचता आनी कांय कळच ना. आनी हांगसर ह्या झाडाक वायंगी आसा तरी मम्मीन काडून काडून येयल्ली, भरपूर येयल्ली मम्मी. सो हांगसर कितें करता मम्मी पळयात. रोजी बीन लायल्या मम्मी भरपूर. अशें कितें करतात गे ती. सो सद्या पोरसाची कंडिशन न्हय वर्स्ट जाल्ली आसा. ही पळयात कितें हालत जाल्या पळयात सगळ्याक. हालींच्या दिसांनी आमी कॅर घेवंक पावत ना सारकी. आनी हांगसर बी सगळी कडेन न्हय सामान आसा. म्हटल्यार जो मेरेन काम कंप्लीट जायना न्हय तो मेरेन कंडिशन अशीच उरतली पोरसाची. हे पळयात चिरे बिरे हांगसर सगळी कडेन येत आसा सद्या अशेंच. सो पळोवया आतां केन्ना क्लीन करूंक गावता. आनी हे पळयात येयले एटेन्शनवाली येयली. एटेन्शन जाय का कितें येयले ते येयले पयले फकत कांय ना पळय म्हणटा. तर पळोवया आतां केन्ना काम कंप्लीट जाता आनी हे क्लीन करूंक गावता. ते म्हटल्यार डिटेल्सान आमकां क्लीन करूंक जाय. म्हटल्यार हे पळयात हे जे फातर बीन आहा न्हू आमच्या भशेन आमी ताका करपा म्हणटा ते बीन क्लीन करूंक जाय. सो पोरसान सद्या अशी कंडिशन आसा, ताका लागून हालींच्या दिसांनी हांवें व्हिडिओ करूंकूय ना. आनी मेन म्हटल्यार हांव पोरसान येय बी नासलें. खूब दिसांनी आयज पोरसान येयला, नाल्यार झाडांक पळोवपाक अशें हालींच्या दिसांनी येवकूच ना. सो मम्मी म्हणपाले आयज या, म्हटल्यार मम्मी येता एक्चुली डेली, हांवूच येयना तें. हे पळयात मिरसांगो लागला न्ही हेका, मिरसांगो लागल्या हेका. हे पळयात बरें मोठे जाल्या, दाखयता तुमकां. हे पळयात लागल्या बरी, म्हटल्यार लागले आसतले हेका भितर भितर. हांव आयजूच पळयता. आनी आले जे लायिल्ले ना ते हे पळयात जाता. तेकाय बीन मुनान क्लीन करूंक टायमूच ना. मुनान खूब कितें कितें वाडलेलें आसा. आनी हे पळयात आल्याचें झाड. सो ही एक आसा मिरसांग, ताका बारीक बारीक फुलां येयल्या. सो सोंपां बीन पडल्या भरपूर. पळोवया आतां केन्ना क्लीन करता ती आमी डिटेल्सान. आनी हे पळयात हांगसर आहात ते धालयो. धालयांक सद्या कळ्या भरपूर येयल्या. हे पळयात सो बरे कळे येयल्या. तेकाय बीन आसा थंय.
सो हांगसर व्हडल्यान म्युजीक चालू आसा, रिकॉर्ड जावपाक जायना नाल्यार म्हाका मागीर कॉपीरायट येतलो, तो प्रॉब्लम जातलो म्हाका। हांगसर सारको आवाज येता आनी ह्याच्या वांयगी आसा लायक आमी दवरलेले बिया घे पळयात, बट ते कुसोवन गेले, लक्ष दिवंक ना आनी कुसोवन गेले मागीर। हांगसर एक आसा ते पळयात। सो हेय बीन आमकां क्लीन करूंक जाय। कितले कितले हे आसा हांगसर सामान, थोडे सामान ना म्हटल्यार एक्चुली आमी हे केल्ली खोप केल्ली लाकडां दवरपाक, बट आतां सगळे सामानूच आहा भितर। सो मम्मी क्लीन करूंक स्टार्ट केलें मम्मी। सो सगळ्यान पयलीं हांव मोबायल दवरता, म्हजो व्हिडिओ अपलोडींग चालू आसा सद्या ती पळयात। आनी मम्मी बरोबर ती आसात टायमपास करूं, ती जायत ही पळयात। बरें कातार आयकूंक येता, कातार चालू आहा कसले तरी। पळय 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 झाडां मोडपाची तयारी चालू आसा सद्या हांगसर। हां झाडां मोडटली सद्या ही हांगसर। सो दाखयता तुमकां थोडी थोडी झाडां दाखयता। सद्या कसलीच फुलां कांय दिसना। ही जाली, हे जाली मगे मेली मगे ही पळयात, ही जाली डिटेल्सान मेली, पूण सकयल बरी आसा, सकयल बरी आसा आनी वयर मेली। हे झाडे पळयात। एक्चुली ही झाडाची कंडिशन अशी कित्याक जाली जाणा, सिमेंटाच्या वासान बीन झाडां हे जाता, पिड्ड्यार जाता आनी सिमेंट जर मनान पडत न्हय जाल्यार पिड्ड्यार जाता झाड। हे पळयात मम्मी पर्पल कलर न्हू गे, हां सामकी मेली मगे ती। पळयात ही एक दसवंत बरी आसली, ती एक दसवंत आसा ती मेली। सो दसवंती ओवरऑल हे जाले पिड्ड्यार जाले, अशी कंडिशन जाली पळयात। सो हाडूंक जाय म्हाका, म्हटल्यार शिफ्ट जातली न्हू तेन्ना हांव मागीर एड करतलें हांगसर झाडां हाडटलें। नर्सरीनसून हाडूंक जाय म्हाका, सद्या हांगसर लक्ष दिवंक गावना तेका लागून हांवें कांयच एड करूंक ना, बट मागीर एड करूंक जाय म्हाका। आनी ह्या सायडीन दाखयता तुमकां, हे पळयात सद्या पावसूय पडटा आनी बुरशें आसा सगळें करपील पळयात। आनी हांगसर आसा दसवंती बीन, सद्या पावसान न्हय झाडांची कंडिशनूच हे जाता, मागीर सगळीं पानां बीन झडटात आनी हे लायनीन अशे दसवंती लायल्या हांवें। हे पळयात थंय मेरेन आय थिंक सो पोरसान हांव खूब दिसांनी व्हिडिओ करता दिसता। हालींच्या दिसांनी म्हाका यादूच ना हांवें पोरसानसून व्हिडिओ बीन केल्लो, कारण टायमूय गावना, प्लस पोरसाची कंडिशन अशी आसा आनी मेन म्हटल्यार हांव येयना हे सायडीन, हे एक रिजन आसा। हांगसर हे पळयात ऑरेंज कलर दालयेचो कळो येयल्लो आसा, फुलतलो थोड्या दिसांनी। ही आनी पळयात आडवी पडल्या सामकी। सो हे डिटेल्सान क्लीन करूंक जाय, करड बीन वाडला ते। आनी आयचो व्हिडिओ आहा न्हय तो रँडम असो हांवें स्टार्ट केलो, कॅमेरा घेतलो स्टार्ट करया म्हटलें, चला। सो अशे तरेन आयची व्हिडिओची सुरवात जाली। अशें कांय प्लॅन नासलें की व्हिडिओ बीन सांजचो करतलें म्हाका। हांगसर मातसो मातसो मागीर न्हय सन कितें म्हणटा तें सनसेट दिसता, मातसो झाडांचो चड ना। हे पळयात ते थंयच्यान दिसता। सो हे काडूंक जाय आमकां आतां स्लो स्लो करून। हे पळयात हे सकयल सगळें कुळागर, खूब दिसांनी पळयता आसतले न्हय तुमी। हे पळयात तूं येयलें गो, कित्याक येयलें? म्हाजे बरोबर येयला। हे पळयात पळयात आं, हे पळयात हे पळयात येयला। हांव वयता वयता थंय वयता कितें आनी कितें कितें धरता सड्डे बिड्डे। हय थंय वच नाका, त्या सायडीन नाका। पळयात कितें कितें धरता, चल या चल चल हांव वयता। आमी येयली म्हणजे ती सगळीं जाणां येयली। हांगसर आमचो लिंबू आसा, बट हालींच्या दिसांनी लागच ना दिसता, तेजी पानां बीन झडोन गेली सामकी।
कोणी लक्ष दिला हाली. सो आयज खूब दिसांनी येयला, सो बारीक बारीक पळयता हांव आतां. हे पळयात हांगसर लिंबूचे झाडां दाखयल्ले हांवें खुबश्या व्हिडियोन. बट आतां ते हे पानां बीन जळलेली आसा, तेजी चड पानां ना, पावसाक लागून मे बी जावं शकता. आनी आतां तिणसांजचे हांगसर ह्या हितून नाही जळर भरपूर आहा. आमी ते झाड लायलें, मावशान दिल्लें तें लावकूच नासलें, आमी हाडलेलें. सो आयज लावया म्हटलें. ते कितें करता गे थंय? मम्मीन हांगसर कितें काडली गे? नंडी काडली, नंडी. ही पळयात, नंडी काडटा ती, नंडी. चार चार. च्या पिवंक ना अजून आमी. हांव एक न्हीद बीन काडलें, सांजचें मातशें न्हीद जाय म्हाका. न्हीद बीन काडलें आनी येयलें हांगसर. लिंबू भितर शिरकाल्या सुपारी. हे पळयात, सुपारे सुद्दां गळोन गेले. लेकिन हम लोगों ने नहीं देखा. ये देखो उधर फेकेंगे. हांगसरूय न्हय आमचें काम पेंडींग आसा, म्हटल्यार करूंक जाय थोडेंशें काम. पळोवया आतां तें केन्ना करता तें. एक न्हय बरें जालां भरपूर. एका फुलां फुलतात. नांव खबर आसत जाल्यार कमेंट करून सांगा. एक जर खानी लायत न्हय भरपूर अशें जाता. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें सद्या पोरसाची कंडिशन कशी आहा ती. पळय दाखयता एकदां. ती पळयात. आनी मम्मी थंय कितें करता आतां? कितें करता गे? उपूच जाली ती. सो सोपां न्हय भरपूर जाली, माडयांची सोपां आसता पळयात, ती मम्मी उडयता. आनी ती पडली न्हय का मागीर शेळो जाता तिचो. न्हय गे, शेळो जाता तेंचो. आमी गिमांतली कितें करता ती काडटा आनी उजो घालता. बट पावसांतली ते कुसोन वयता न्हू, कांय ऑप्शन नासता. आनी तेंची न्हय जळर जाता मागीर. ती दिसतात न्हय माडयांची सोपां, तेंची जळर जाता. हे पळयात सगळीं येयल्या पळया. तो येयला तो पळयात. इल्लू पिल्लू आमची सगळीं येयल्या फाटल्यान. तांकां एक आवाज कळ्ळ्या पुरो आमी येयल्या म्हणून. हे आनी भिजोन गेले. घरा वचून बरी एक कडक अशी च्या पिवंक जाय म्हाका. थोडेशें बरोवपाक बसोंक जाय म्हाका आतां. तें काम आसा, मसाले रिलेटेड बरोवपाचें आसा थोडेशें. न्यू न्यू ऑर्डरी येयल्या ते बरोवन काडूंक जाय. सो सांजचें बसतलें हांव.
या घराकडे सो थोडेशे ना आम्ही क्लीन केले, डिटेल्सान क्लीन करूंक ना, क्लीन एकदमूच करपाचें ते सद्या मातशें मम्मीन थंय क्लीन केले, झाडां सारकी दवरली आनी आतां म्हणटा तशी आमी घरा वयता. सो एक पासय मारूंक येयल्ली फकत. सो चला घरा कडेन या, थोडेशे पासय बीन मारतले हांव. हांगसर पानील आसा, पानील खावपाची पानां खावपाची या. सो चला या. ए चला या चिमणे गे आम्ही वयता. चल आम्ही वयता. चल पयात पयात. ए चला आम्ही वयता. या चला यो. चल 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 यो रे या. चल दिसतं काय तरी आमच्या वांगडा पयात थंय येऊन रावले सध्या. कशा उडक्या मारतात पयात. चला आम्ही या. खोपीची कंडिशन आमच्या, आम्ही लाकडा दवरून केल्ली खरी बट आता वेगळीच. पायपां बिपां हे ते दवरता सध्या. ए चला या. चला यो. चला या. बाय बाय आम्ही वयता. तुम्ही रावा हांगसर. फाल्यां येता. 6:30 जाय दिली आणि माझा व्हिडिओ नाही अजूनही अपलोड जावंक ना. हाफ सुद्धा कंप्लीट जावंक ना आणि 7 म्हटल्यार म्हाका पब्लिश करूंक जाय. सो एकदां नाही नेटवर्क इश्यू भरपूर जाता. सो व्हिडिओ मागीर स्लो अपलोड जाता. ए चल तांबडे या आता. तर चला या घरा कडेन. वचा या तू. हय हय. सो चला या आम्ही. बाकीच्या हांगसर हे फुल्ले रोजां रोजी फुल्ल्या हे पळयात. सो चला मम्मी येतली फाटल्यान, हांव वयता फुडें. कुळागरान बीन सांजे टायमार वचप म्हटल्यार ना एकदम जळर खाता सामकी तिणसाणची. आणि पोरसान सुद्धा आता जळर खाता. हांगसर मातशें न्हय आतां हांव पासय मारतलें आनी मागीर च्या पितलें. नॉर्मली व्हिडिओ आसा आयज, काय अशें तुमचे बरोबर शेअर करूंक ना हांवें. सो आनी चड हांवें कांयच शूट करूंक ना, बिंदास अशें आहा. येयली वांगडा गेली, वांगडा येयली. मम्मी हांगसर लाकडां बीन घेवन येयले. सो घरा कडेन येयले, मातशीशी पासय मारली हांगसर आनी आयचो दीस कसो कितें काबार जालो काय कळोकूच ना. मेन म्हटल्यार व्हिडिओ खूब शॉर्ट केल्लो आनी लेट स्टार्ट केल्लो. आयचो व्हिडिओ करपाचें कारण म्हटल्यार न्हय, म्हाजे थोडे सबस्क्रायबर आसात तांकां पोर्सांतले व्हिडिओ खूब लायक आसात आनी हांव हालीं खंय तरी दाखयना. सो ती पोर्स म्हणटा तशें खूब मिस करता. सो त्याच निमतान ताका लागून एक धाकटोसो असो व्हिडिओ आयज केलो पोर्सांतलो स्पेशली. गरमी जावपा लागली, पावस ना म्हटल्यार 2 दीस भयंकर अशी गरमी जाता. सो हांगसर पासय मारले 2-3 हांवें. पावस नासत जाल्यार हांगसर पासय जाय तितले मारूं शकता, बट पावस पडत नाही जाल्यार शेळ्याचो पयलीं भंय दिसता. सो आयज मातशें सुकें आसा, सो बिंदासपणे चलोंक गावता, नाल्यार न्हय भंय दिसता शेळो आहा न्हय ताका लागून. सो सांजच्या टायमार न्हय जळर खाता सामकी, सगळी कडेन झाडां न्हय ताका लागून. सो येयलीं सगळीं जाणां, आमी येयली तशी घरा कडेन येयली ती. आतां च्या घेवंक जाय आनी च्या घेवन मागीर मातशें रायटिंगेक बसोंक जाय म्हाका. डेलीचें काम तें म्हाजें. सो आयज तुमचे बरोबर व्हडलेशें अशें कांय शेअर करूंक ना हांवें. सो तुमकां कसले रेसिपी बीन पळोवंक जाय म्हाका कमेंट करून सांगा.
वेदर बरें आसा न्ही. हें तुमकां खबर आसा? कमेंट करून सांगा हें कितें तें. खूब जेन्ना हांव हांगसर उबें रावन व्हिडियो करतना तेन्ना हें दिसता सामकें. कितें सांगात पे हें चुरण हें चुरण काकी गेले चुरण हें कितलेशें आहा पळय. हां सुरणय म्हणटा तेका. हेजी भाजी खातात न्ही गे वयली पानां. हेजी वयली पानांय बीन खातात. आमी खायना हरशीं. आमी चुरणूच खाता फकत. भरपूर आहात ते पळयात व्हडल्या. कशें काडप न्हय म्हटल्यार ते गिमान काडटात न्हू मम्मी. गिमान काडटात. हांवें एकदां व्हिडिओ केल्ली कसो कितें चुरण बीन काडटात तो. आनी केन्ना जातलो गे हो आतां 2 वर्सांनी बीन काडटात तो. हेजे मुळां जी आसता ना हेज्या मुनान आसता तो. कोणाक खबर आसतलें कमेंट करून सांगा. हेज्या मुनांनी भरपूरशें आतां हें आसतलें चुरण आसतलें. सद्या जावंक ना कारण काकीन लास्ट टायम काडलोलो. सो 2 वर्सां तरी वयता तो जावपाक. 2-3 वर्सांनी काडटा ती. मम्मीचो रुटीन डेलीचो सारन मारता हांगसर. पावस पडत जाल्यार सारण बिरण कांय नासता मारूंक गावना. पावस ना जाल्यार सारण मारपाची. तर हांगसर न्हय मम्मी सारण मारताली आनी हांव सहज म्हणटा तशें पासय मारतालें आनी टायमपास बी करतालें आनी मम्मीक थोडेशे गजाली बीन सांगतालें. सो अशे तरेन धाकटोसो आयचो व्हिडिओ म्हणटा तसो हांवें शूट केलो. सो पोरसांतली कंडिशन दाखयली आसतली आनी पोरसांतली झाडां हांव कित्याक सद्या दाखयना तेजें रिजन सुद्दां तुमकां कळ्ळें आसतलें. मेन म्हटल्यार हांव वचत ना. सो हे एक रिजन आसा. आनी कंडिशन सद्या वर्स्ट आसा पोरसान. खूब सामान आसा. सो थोड्या दिसांनी ते बीन सारकें जातलें. घराचें काम जातलें कंप्लीट तशें. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसर एंड करया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो.